संगीता थोड़ा तुमच्या स्कुलांक चंद्रभागा स्टुडंट कावन्सील इलेक्ट करपा इलेक्शन जाता, प्रोसेस जाता, तुम्ही कशे तरेन करता? आमकां अशें खूब बरें दिसता की आमकां कळपा खातीर हें सगळें करता की आमकां एक्सपिरियन्स आसपा जाय अशें अशें जाता म्हणून. सो आमी खूब एक्सायटेड आसलेली हेजे खातीर. तूं कितले आसा? हांव एकटा आसा. आतां कितें करता तुमी? आतां वोटींग करपाक फर्स्ट कितें करतात? सो फर्स्ट आमी सगळें ऑर्गनायज करता एंड देन मागीर स्टेप बाय स्टेप आमी सगळें करता. स्टेप म्हणल्यार फर्स्ट स्टेप कितें आसता? फर्स्ट स्टेप आमी थंयच्यान येता. सो टीचर आमचें नांव घेता, आमी सायन मारता एंड आमकां अशें इंक लायता एंड मागीर तो पेपर घेवन आमी बॉक्सा कडेन येता एंड मागीर फोल्ड करता स्टेप मारतात एंड बॉलेट बॉक्सान घालता. हय. आनी तुमी येता तेन्ना तुमकां आयडी कार्ड दाखोवचें पडटा काय तुमी? सो एक पेपर दिता, सो तो दाखोवप एंड मागीर आमकां मुखार. स्टुडंट कावन्सील वोटींग जाता चंद्रभागा. तूं कितले आसा? हांव येता आतां. तुमकां हो प्रोसिजर कसो दिसता? प्रोसिजर आमकां बरो दिसता. आतां आमी जेन्ना इलेक्शन करता न्हू तें आमकां फ्युचरान बरो पडटा. ताका लागून फर्स्ट टायम आमी वोटींग करता पळय ते फर्स्ट टायम आमकां कॉन्फिडन्स येतलो. आतां तुमी करता तें कशे तरेन करता? कितें सांगता टिचर्स? कशी गायड करता तुमकां? आतां पळय सगळे जे कॅन्डिडेट आसता ते स्पीच दिता, स्पीच सांगता आमकां. तेंगे स्पीच आयकप मागीर वोट करप तांकां. फर्स्ट आमकां कार्ड दिता, तें कार्ड घेवप, तेतून नांव बरोवप, ब्लड ग्रूप आनी सायन मारप. मागीर टिचरी सबमीट करप, टिचर नांव बरयतलें आनी इंक लायतलें. इंक लायलें मागीर हांगा हें बरोवपाचें, बरोवन आनी बॅलेट बॉक्सान घालपाचें. कितले जाण स्टुडंट कॉन्टेक्ट करता? आतां तुमी वोटींग करता, कितले जाण रावल्यात तुमगेले स्टुडंट कावन्सिलाक कॉन्टेक्ट करपाक? आसा हेड बॉय हेड गर्ल सगळे 3 कॅन्डिडेट आसता. तुमी करता कितले जाण आसा? कॅन्डिडेट कितले आसा? कॅन्डिडेट आतां हेड बॉयाक 4 जाण आसा, हेड गर्लाक 4 जाण आसा, मागीर हेल्थ इन्चार्जाक 3 जाण आसा, स्पोर्ट्साक 3 जाण आसा. अशें आसा. तुमी हेजें अशें ऑर्गनायज करता बरें दिसता? हें केन्नाच्यान करपा लागल्या स्कुलाक? गेले वर्सा. तुमचे स्कुलांक एक्सपिरियन्स चलता, सेकंड इयर आसा आनी तुमी हे स्कुलाचे हेडमास्टर आसा. तुमच्या गायडन्सा खाली सेकंड फावटी स्टुडंट कावन्सिला इलेक्शन जाता. कसो तरेन तुमी हो प्रेजेंट करता आनी भुरग्यांक गायड करता? श्रीमती चंद्रभागा तुकोबा नायक हायस्कुलाक आमी वेगवेगळे नवीन प्रयोग करतात. जशें हांव जेन्ना हांगाच्यान आयलो तेन्ना पासून नवीन प्रयोग केले. आमी एक प्रयोग केलो की बिन दप्तराची शाळा म्हणून बॅकलेस डे, आनी तो आतां इवन सरकारी पातळीचेर जाता. म्हणजे आमी एक आमच्या डेमोक्रेटीक कंट्रीक आमी इलेक्शन हो एक म्हत्वाचो बिंदू आनी तें धरून फाल्यांचो जो नागरीक आसा भुरगो ताका घडोवपा खातीर आमी इलेक्शन प्रोसिजर भुरग्यांक शिकोवपा खातीर एक प्रयत्न केलो. गेली 2 वर्सां आमी करता तो. आमी स्टुडंट कावन्सिलाचें इलेक्शन हे आख्खो प्रोसिजर निवडणूक जशी जाता तशी सुरू जाता. तातूंत भितर तांचे नॉमिनेशन फॉर्म घेवप, नॉमिनेशन फॉर्म ताची स्क्रुटिनी करप, मागीर लिस्ट मारप, मागीर तांकां वोटर लिस्ट तयार करप, वोटींग करप, कावंटींग सगळें आमी तयार करता आनी भुरग्यांक आमी त्या विशयान तयार करून शिकयता. आनी हें आमकां बरें सक्सेस मेळटा आनी भुरगे तातूंतल्यान
तयार जाता की फाल्यां योग्य निवड कशी करपाची आपल्या रिप्रेझेंटेटिव्हाची अशें आमी ताका शिक्षण दिता. भुरगे आसा पळय ते कशे आसा हेजेर एक्सायटेड कशे आसा? आता आमी जेन्ना इलेक्शन जाहीर केली तेन्ना उमेदवारांचे व्हडले लिस्ट आयले आनी तेणे इवन जे प्रोपागंडा करता पळय प्रचार करता तो प्रचारय ताणें त्या भशेन केलो आनी उमेदी आसा भुरगे इवन तांकां 5वेचे 6वेचे 7वेचे 10वेचे भुरगे तांकां वोटींग प्रोसिजर शाही लावपा पासून तांचें नांव डिक्लेअर करपा तांकां सगळें समजलें आनी म्हाका इल्लोय दुबाव ना ह्या फाल्यां जेन्ना वोटिंगा वयतले तेन्ना आपली विवेक बुद्धी उक्ती करून योग्य उमेदवाराक निवड करतले हेच आमी तांकां शिकोवपाचो ह्या हातूंतल्यान प्रयत्न. इलेक्शन प्रोसेस चालू आसा आनी जे प्रमाणे बाकीचे इलेक्शनाक ते असेंब्ली इलेक्शनाक करता तशे तरेन तुमी हो प्रोसेस करून भुरग्यांक गायड करपाक सोदता. आतां तुमी प्रिजायडींग पोलिंग ऑफिसर नंबर 1 आसा अशें तुमची कितें कितें हे गायडन्स करपाक कितें कितें आसा जे प्रोसिजर आसा ते? नॉर्मल इलेक्शना प्रमाणे आमी आमच्या स्कुलांनी बीन स्टुडंट कावन्सील इलेक्शन दवरला. सो आमी सेम प्रोसिजर फॉलो केला. आमच्या स्कुलान एक प्रिजायडींग ऑफिसर आहा दॅट इज आर हेडमास्टर. देन वी हॅव ऑब्जर्वर. देन आय एम हियर एज अ पोलिंग ऑफिसर 1, then polling officer 2 and polling officer 3. Okay, then we have ballot box and all. आणि आता वोटिंग करपाक स्टुडंट्स कोण करता? टीचर्स सगळे करतात वोटिंग? वोटिंग स्टुडंट्सांकूय आसा आनी टिचरांकूय आसा. प्रत्येकाक एक ID कार्ड दिला आनी ते तेणी एज अ वोटर्स आयडेंटिटी कार्ड म्हणून घेवन येवपाचें प्रूफ एंड सेम प्रोसिजर फॉलो करपाचो टिचरांकूय बीन आनी स्टुडंटांकूय. हो प्रोसिजर कितलो टायम दवरला तुमी? आता स्टार्ट केन्ना जाता आनी कंप्लीट केन्ना जाता? वर आसता, हाफ वर, 1 वर कितें? ऑलमोस्ट आमी एक पिरियडा प्रमाणे एक क्लास हाडटात आनी सारकें डिस्टन्स मेंटेन करून प्रॉपरली आमी इलेक्शन कंडक्ट करतात. ऑलमोस्ट एक 2-2.5 वरां भितर आमचें इलेक्शन प्रोसिजर कंप्लीट जाता. टोटल स्टुडंट्स कितले आसात वोटिंग? कॅन्डिडेट टोटल 30 बसल्यात आनी वोटिंग स्टुडंट्साची ऑलमोस्ट 250 एंड उरलेली 50 टिचर्स.